नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. सरकाराच्या पैशांची अफरातफर केल्ल्या प्रकरणात स्मार्ट सिटीच्या आदल्या सीईओच्या आड गुन्यांव नोंद. पदाचो गैरवापर करून केल्ली 82.87 लाखाची अफरातफर. IAS संजीत रॉड्रिग्स हांची लडाख जाल्यार प्रसाद लोलयेकर हांची अंदमान निकोबाराक बदली. 33 IAS तशेंच 45 IPS अधिकाऱ्यांच्यो जाल्यो बदल्यो. कुडबोना जेटीवयल्यो वापराविणा आशिल्ल्यो 44 बोटी काडपाचे आदेश. कुडबोना जेटीर काम करपी 172 जाणांक कॉलराची लागण. परिस्थिती नियंत्रणात हाडपाक यंत्रणा सज्ज. हेडपी गोरवांक लागून अपघाताच्या घडणुकांनी वाड. सरकारी येवजणेंतल्यान घेतिल्ल्या लावार्थी हेडपी गोरवां जर रस्त्यार दिसली जाल्यार करतले जप्त. कामुर्ले विद्यार्थ्याक मारहाण करपी शिक्षिकांचो पणजे बाल न्यायालयात जामीन केलो मंजूर. 25,000च्या जामिनाचेर केली सुटका. कारंजारे दर्यावेळेर रापणकराची बंपर कॅच. श्रावण सोंपून आतां सगळ्या गोंयकारांचें लक्ष नुस्त्याचेर. आनी आतां खबरो विस्तारांत. सरकाराच्या पैशांची अफरातफर केल्ल्या प्रकरणात स्मार्ट सिटीचे आदले सीईओ स्वयंदीप्त पाल चौधरी हांच्या आड गुन्यांव नोंद केला. ताणें 1 एप्रील 2018 ते 30 सप्टेंबर 2020 ह्या तांच्या कार्यकाळात वट्ट 82.87 लाखाची अफरातफर केल्ली. आपल्या पदाचो गैरवापर करून सरकाराची फटवणूक केल्ल्याचो आरोप तांच्या आड आसा. एंटी करप्शन ब्रांचान पणजे स्मार्ट सिटीचो माजी MD स्वयंदीप्त पाल चौधरी हांचे विरुद्ध सरकारी निधीचो गैरवापर जालो म्हणून सरकारी तिजोरींतल्यान 82.87 लाखांचे नुकसाण जालें म्हणून आयज FIR दाखल केल्ली आसा. आनीक हो जो MD आशिल्लो तेन्ना तेजो कार्यकाळ 1 एप्रील 2018 ते 30 सप्टेंबर 2020 ह्या वेळार स्वयंदीप्त चौधरी हो पणजे स्मार्ट सिटीचो MD आशिल्लो. आनीक ह्या हेजेर ही जी निधी आसा ती सरकारी निधी आसा ती गैरवापर केली म्हणून तेजेर आयज एंटी करप्शन ब्रांचान FIR रेजिस्टर केल्ली आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हेडपी गोरवांक लागून अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. ताका लागून खाजगी धन्यांची वा सरकारी येवजणेंतल्यान घेतिल्ल्या लावार्थ्यांची रस्त्यार हेडपी गोरवां जप्त जातली आनी फुडाराक तांकां सरकारी येवजणेचो लाव घेवपाक मेळचो ना. जाल्यार कामधेनू आनी पशुपालन येवजणे खाला दिल्ले अनुदान पुरायेन वसूल करतले अशें पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकराचें म्हणणें. मजगतीं पशुसंवर्धन खात्या कडेन पोशिल्ल्या सुण्याची नोंदणी करप गरजेची आसा. तशेंच पोशिल्ल्या सुण्यांक लागून एखादो मनीस जखमी जाल्यार सुण्याच्या धन्यांक त्या मनशाचो वैजकी उपचार खर्च करून नुकसाण भरपाय दिवची पडटली. हे विशीं धन्यांनी प्रतिज्ञा पत्र बरोवन दिवप गरजेचें आसा असो नेम पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी पोशिल्ल्या सुण्यां खातीर जारी केला. गोमंतक गो संवर्धन येवजण ही गोंय सरकारान नवीन येवजण जाहीर केला. ह्या येवजणे खाला धन्यांक दर एका गोरवांचेर 80 रुपया मेळटले. जाल्यार ह्या येवजणेचो लाव एका फॅमिलींतली 5 जाणां घेवंक शकता. खाजगी धन्यांक तशेंच सरकारी येवजणे अंतर्गत ज्यो लावार्थी आसात तेंची जी गोरवां आसा समज ती रस्त्यार दिश्टी पडली जाल्यार ती गोरवां जप्त जातलीं. आनी तशेंच हे जे लावार्थी आसात तांकां ब्लॅक लिस्टान घालतले आनी तेंच्यो ज्यो फुडाराक सरकारी येवजणी तांकां कसल्योच मेळची ना. आनी तेजे वांगडा तांकां जे लावार्थ्यांक पशुपालन म्हणत किंवा कामधेनू ह्या स्किमीच्या अंतर्गत कितें अनुदान दिल्लें आसा जाल्यार तें परत घेतले अशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्र्यान दिल्या. आनी तेजे बरोबर जे पाळीव कुत्रे आसात ते पाळीव कुत्रे तांकां कंपल्सरी पशुसंवर्धन खात्या कडेन तेजी नोंदणी करची पडटली. आनी समज खंयच्याय एक पाळीव कुत्र्यान समज कोणाकूय जखमी केलो असो कितें इन्सिडेंट जालो जाल्यार जो तेंचो मालीक आसा जाल्यार त्या मालकान सगळो उपचाराचो जो सगळो खर्च आसा तो तेणी काडचो पडटलो. आनीक अशें लेखी जे प्रतिज्ञापत्र म्हणटात आमी जे लेखी पत्र जे आसा तें डिपार्टमेंटाक बरोवन दिवचे पडटले. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. कामुर्ले प्राथमीक शाळेच्या विद्यार्थ्यांक मारहाण करपी दोग शिक्षिकेंक पणजे बाल न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केलो.
सुजल गावडे आणि कनिशा गडेकर ह्या शिक्षिकेनी विद्यार्थ्यांक मारहाण करून ताका जखमी केलो, देखून ताका अटकूय केल्ली. आता दोगांची 25,000च्या जामिनाचेर सुटका केल्या. कनिशा गडेकर जाल्लो आसा आणि 25,000 श्युरिटी मारल्या. ओके. आणि ते दुसरे टिचराचे तेका बी सेम. आणि कंडिशन्स मारले. आणि कितें आसा कंडिशन्स? स्टेट अदर कंट्री सोडून वचूंक जायना विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट. ओके. आणि कितें कंडिशन आसा? ओके. आणि तेन्ना ह्यो आपयता तेन्ना ह्यो कोर्टान ओके. इन्व्हेस्टिगेशन. आणि कितें सांगू तांकां इतलें? चवथीचे 5 दीस सोंपले आणि आता सगळ्यांचे लक्ष लागला ते म्हटल्यार नुस्त्याचेर. कारंजाळे दर्यावेळेर भरपूर प्रमाणात वेगवेगळ्या तरेचे नुस्तें सापडले. सुंगटां, वागे, वेल्ल्यो अशा तरेतरेचे ताजें नुस्तें लागिल्ले पळोवपाक मेळ्ळें. टायगर प्रॉन्स हा, व्हाईट प्रॉन्स हा, मागीर सोलार हा, पालू हा, फोडक्यो हा, कुल्ल्यो हा, सवनाये हा, दोडयारे हा आणि 1000 kg आणि व्हाईट प्रॉन्स 700 kg, टायनी 300, पॉम्फ्रेट्स 1000 पॉम्फ्रेट्स काबार. हय काबार जाले. फकत फोडक्यो, दोडयारे, सुंगटां तोहले सगळे उरला. हा हय सगळे. आणि आता मी पणजेय धाडलाय पळय थोडे कॉर्बोट मिक्स आहा नुस्तें थोडे इचूंक ना अजून. सो आता सद्याक सुंगटांच उरल्या, बाकी पांपलेटा बा सगळे काबार जाले. पालू हा ते उरल्या. चवथीचे 5 दीस सोंपले आणि कोणे कोणे श्रावण धरलेलो त्यांचे सगळ्यांचे लक्ष आता नुस्त्याचे वटच्यान आसतलें. आणि नुस्तें म्हटल्यार प्रत्येकाक आता श्रावण धरलो, चवथ जाली जाल्यार ताजें नुस्तें हें जाय जाल्यार आयज आमी आसात करंजाळे बिचार. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात कितले अशें ताजें नुस्तें पडलेलें आसा तें. जाल्यार हें जें नुस्तें आसा तें खूब तरेचे वरायटी नुस्तें पडलेलें आसा. टायगर प्रावन्स म्हण, मागीर व्हाईट प्रावन्स म्हण, मागीर स्मॉल प्रावन्स खूब तरेचे पडलेले आसा. तशेंच मागीर हांगा बारीक करबट सुद्दां आसा. मागीर तशेंच वेल्ल्यो दिश्टी पडटात. मागीर खूब तरेचे अशें नुस्तें दिसता, लेपो दिसतात. पूण हे फावट अजून बांगडे पडोंक लागोना, ही एक अशी आमकां न्यूज आतां मेळ्ळ्या. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर गौरेश गांवकर. मंगळारा गृह मंत्रालयान अगमूड कॅडराचे सुमार 78 अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात. 33 IAS तशेंच 45 IPS अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात. तातूंत गोंयच्या IAS अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात. IAS संजीत रॉड्रिक्स हांची लडाख जाल्यार प्रसाद लोलयेकर हांची अंदमान निकोबाराक बदली जाल्या. तशेंच प्रसन्न आचार्य हांची परतून गोंयांत बदली केल्या. IPS वर्षा शर्मा आणि अजय शर्माची गोंयांत बदली केल्या. आज युनियन होम मिनिस्ट्रीन 78 ऑफिसर ट्रान्सफर केला. तितून भितर 33 IAS ऑफिसर आसात आणि 45 IPS ऑफिसर आसात. जाल्यार गोंयान लागतात ते खंयचे IPS आणि IAS ऑफिसरांक ट्रान्सफर जाल्यात तेजेर मातशें लक्ष मारुया. IAS ऑफिसर जे आसात ते तितून भितर राजेंद्र शर्मा हो अरुणाचल प्रदेशान पयलीं आशिल्लो, तो आतां गोंयान येतलो. मागीर अवधेश कुमार सिंग हो बीन अरुणाचल प्रदेशान आशिल्लो, तो गोंयान येतलो. टोटल 2 जाण अरुणाचल प्रदेशान आशिल्ले, ते दोगांय गोंयान येतात. मागीर जे गोंयान आशिल्ले IAS ऑफिसर ते भायर ट्रान्सफर केल्यात ते अशे आसात. संजीत रॉड्रिगीस जो स्मार्ट सिटीचो IAS ऑफिसर आशिल्लो, तेका आतां लडाखाक पोस्टिंग केल्या. मागीर स्वेतीक संजम ही आतां दिल्ली तिका पोस्टिंग केल्या. मागीर प्रसाद लोलयेकर जो एज्युकेशन सेक्रेटरी आशिल्लो, तेका अंदमान निकोबार पोस्टिंग केले तेजी. मागीर प्रसन्न आचार्य
हो गोंयचो IAS ऑफिसर आशिल्लो तो मिझोराम काम करतालो तेका गोंयान परत तेजी पोस्टिंग केल्या. आतां IPS ऑफिसर जे पुलीस ऑफिसर्स आसा तितून भितर अजय शर्मा जो अंदमान निकोबार आशिल्लो तेका गोंयान हाडला. मागीर वर्षा शर्मा ही बीन अंदमान निकोबार आशिल्ली तिका गोंयान परत हाडल्या. सो हे आशिल्ले IAS आनी IPS ऑफिसर जे गोंयाक लागून लागतात आनी जेंचे आयज ट्रान्सफर जाल्या. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एका वेळार फामाद आशिल्ल्या सांखळेच्या बाजाराचें अस्तित्व सध्या लुप्त जावपाच्या वाटेर आसा. 40 वर्सां पयलीं लोकांची ह्या बाजारात गर्दी दिश्टी पडटाली, मात सध्याच्या 10 ते 12 वर्सां ही गर्दी कमी जायत आसा. 40 वर्सां पयलीं सांखळे शार बाजारा लागून फामाद आशिल्ले. सांखळे शार कर्नाटक आनी महाराष्ट्र राज्याच्या शिमेक लागीं आशिल्ल्यान ह्या राज्यांतले व्हडा प्रमाणात लोक ह्या बाजारात येताले. पूण ह्या 10-12 वर्सांत सांखळेच्या बाजाराचे अस्तित्व सोंपपाच्या वाटेर आसा म्हणप चुकीचें न्हय. सांखळेत उदरगत जाली खरी, मात सांखळेच्या बाजारात लोकांनी सामान घेवचें कमी केलां अशें दुकानदार सांगता. हाचे मुखेल कारण म्हळ्यार सांखळे बाजारात वचपी रस्तो अशीर आशिल्ल्यान येरादारीची कोयडी जाता. ताका लागून दुकानाच्या धन्यांक लुकसाण जाता. देखून रस्त्याचे रुंदीकरण तशें पार्किंग वेवस्था सुरळीत करची अशी मागणी सरकाराकडे दुकान धन्यांनी केला. सांगू शकता की आमच्या बाजाराची परिस्थिती, आमचो बाजार एके काळा बंदराचो गांव, मोठे बंदर असले, फाटल्यान ती न्ही दिसता, तो बांद दिसता, थंय बंदर असले, मोठ्या प्रमाणात मोठी मोठी लगबदां शिडाची होडी लागतली आणि पणजेच्यान त्या सायडीच्यान माल येवन हांगा खाली जातलो आणि परत तो मार्केटाक येवन महाराष्ट्र कर्नाटकांतले लोक येवन ते परचेस करप, तेंचो माल हांगा चलप. हांव तशेंच ओल्ड आसलो किल्लो व्हडलो आतां आसा तो रिनोवेशनाक गव्हर्मेंटान घेतला. त्या किल्ल्यान तेजे एक्सायजचे हें आसलें, एक्सायज पुर्तुगेजांचे, आनी थंय तेजे मालाचो घेवप हे दिवण हें मार्केटाक जाल्लें. तसो आमचो जुनो मार्केट जो म्हापशा फाटल्यान सगळ्यान व्हडलो असो मार्केट, पण ह्या मार्केटाक आतां पयलें कंजेक्शन वाडल्या कारणान मार्केटाची प्लेस हळू भायर गेली. मेन रोडाक दुकानां जाली कितें, पूण हांगा जुने जे व्यापारी आसात तांकां हांगा हळू मार्केटाक एक कमी जाय. हेजें कारण मुख्य म्हणजे आमचे जे ट्रान्सपोर्ट आसा, रोड आसात ते अरूण जाल्या कारणान लोक जे येतात तांकां भोंवपाक जागो मेळना. आमी अशें चिंतलां की हो जो आमचो गांव आसा, गांवाची पयलींचे ते वैभव आसा ते परत हाडपाचें. हेज्या कारणान आमी रोड ट्राफीक वेवस्थीत करप, रोड मातशें वायंडींग करप, सायडीक मार्केटूय आसा आमच्या मोठ्या प्रमाणान, त्या मार्केटांनी थोड्यो पार्किंगची वेवस्था करप सायडीक, अशें आमी म्युन्सिपाल्टी तर्फे ठरयलां. 40 वर्सां पयलीं जो बाजार आसलो तेजी आतां उरलेली ना. ताका मेन कारणीभूत आसा की आमच्या बाजारान येयले की पार्किंगचो इशू आसा. एक गजाल. दुसरी गजाल म्हटल्यार हांगा जो बाजार भरता तो फाटल्या वटेन गेल्लो आसा. म्युन्सिपाल्टीची बिल्डींग आसा, म्युन्सिपाल्टीन 14 शॉपां बी ओपन जाल्लेली ना. सो मार्केट येयलो की मार्केटा सद्देच अशी कांय दिसना. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार आतां जर हो मार्केट सुदरोंक जाय जाल्यार एक सुंदरपेट, पर्चे आनी जोगड्याचे ह्या वाठारान एक अशी घरां आसात जी थोडी बंद आसा, ती आदल्या हेजेर आसा, म्हणजे ओल्ड टायप आसा आनी ताका 100 वर्सां आसा. ती जर रिन्यूवड करून जर कितें नवें कॉम्प्लेक्स जर येत आनी एक हाफ मिटर जर सगळे दुकानदार जर फाटीं वचात जाल्यार हो रोड वायंडींग जावन एक वेळ पार्किंगच्या एक जाग्यार पडटले आनी एक बाजारान परत आमचे फ्लो जावंक शकता. गेली 40 वर्सां हांव ह्या धंद्यान आसा आनी म्हाजे पयलीं बापूय, चुलतो, आजो धंदो करताले. तेन्ना कितें जातालें की आमचें दुकान म्युन्सिपाल्टी आसा थंयसर आसलें आनी थंयसर एक बंदर आसलें आनी सांखळे असो एकूच गांव आसलो की हांगासून तो बाजार हांगासून तो माल सप्लाय जातालो. म्हणजे पणजे म्हणू नाका, मडगांव नाका, म्हापसा म्हणू नाका, आनी हांगासून तो व्हड्यांनी माल गेलो वयतालो अशें आमचे जाणटे सांगतात. आनी एकूच असो बाजार आसलो की सांखळे. पूण आतां कितें जालां की कांय कारणांक लागून इल्ले न्हंये ती पडली, वेपारी वाडले, दुकानां थोडी बंद जाली, थोडी चालू जाली आनी ताका लागून धंदो खंयच्या खंय गेल्लो आसा. आतां तूं पयलीं कितें जातालें, सबंद 70 एरिया आनी खंयचे एरिया येयले की तांकां सांखळे बाजाराकूच येवपाक जाय आसलें. आतां तांकां तशी गरज ना, तांकां खंयसरूय गेले की कितेंय मेळटा. आयज लोक खंयसरूय बारीकशें दुकान घालता आनी ते धंदो करतात.
मारवाडी वाडल्यात, आमच्या गोंयान भायले लोक आयल्यात, आमी हांगाच उरले, आमचे लोक पयशांक लागून दुकानां भाड्याक दितात, 25,000 30,000 रुपया ते भाडे घेतात आनी आमकां 5,000 रुपया भाडे करपाक आमी आमची शक्यता ना. पयशांच्या पसून सगळी बाजार म्हणजे उरलेलो 7 पासून गिरायक करचे व्यापारी डेली सोमारचे हय आनी डेली म्हणून 7-8 पासून गिरायक आसताले. करपाक जाय आतां हांगा हें जालें जर 4 जाली 5 जाले जाल्यार कोण आतां कोण आहा आयज आतां आमी सकाळी येवन बस कित्याक कोणी ती सांज पासून जावची ना बसून वचपाक. पयलींचे दीस आतां कांयच ना, जमीन आसमानाचो फरक म्हणून येता. गोमंतक टीव्ही खातीर रविराज च्यारी. दिवसाच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सध्या कोयराच्यो राशी साचिल्ल्याचें चित्र दिसून येता. चवथीच्या दिसांनी घरांतल्यो टाकाऊ वस्तू आनी हेर कोयर लोकांनी रस्त्याक कुशीक उडयल्ल्याचे दिसून आयले. दिवचल सांखळे ह्या मुखेल रस्त्यार लेगीत कोयराच्यो राशी पडिल्ल्यो दिश्टी पडटा. अजापाची गजाल म्हटल्यार चवथी निमतान माटोळेक बांदिल्लीं फळां आनी रानटी फुलां रस्त्या कुशीक हाडून उडयल्यात. हाका लागून वाठारांत घाणी पडल्यात. दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत अंदू चवथ व्हडा उमेदीन मनयली. बुधवारा राती चडशा वाठारांत परंपरे प्रमाण 5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन व्हडा उमेदीन जाले. चवथ जाली खरी, मात आतां एक वेगळी समस्या निर्माण जाल्ली आसा. ही समस्या म्हळ्यार दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत सध्या कोयर साचिल्ल्याचे चित्र दिसून येता. दिवचल सांखळे ह्या मेन रस्त्या सयत गांवगिऱ्या वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक सध्या कोयराच्यो राशी साचिल्ल्याचे चित्र दिसून येता. अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या कोयरां मदीं चवथ काळांत घरांत साचिल्ल्यो टाकाऊ वस्तू नदरेक पडटात. दुसरी अजापाची गजाल म्हळ्यार कांय कडेन तर लोकांनी माटोळेक बांदिल्लें सामान म्हणजे रानटी फळां फुलां रस्त्या कुशीक उडयल्ल्याचे नदरेक पडटा. ताका लागून आतां वचत थंय कोयराची समस्या निर्माण जाल्ली आसा. एके वटेन इको फ्रेंडली चवथ मनोवपा कडेन चडशा गणेश भक्तांचो कल आसा आनी दुसरे वटेन मात कोयराचो विलो लावपाक गणेश भक्त आड नदर करता ते दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत साचिल्ल्या कोयरा वयल्यान दिसून येता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सांखळे बस स्टँडा लागसार पार्क करून दवरिल्ली बस अचकीत सकयल देंविल्ल्यान दोग कारीक धपको बसलो. ह्या धपक्यात दोनूय कारींचें बरेंच लुकसाण जालां. सुदैवान कसलीच जिवीतहानी जावंक ना. फुटपाथीचेर पार्किंग करप धोकादायक आसा. फुटपाथ हे लोकांक चलपा खातीर आसा, देखून ताचेर गाडयो पार्क करूंक दिवच्यो न्हय अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. सकाळी 9 सुमार ह्यो बस ह्यो सगळ्यो हांगासर पार्किंग आसल्यो गाडयो आनी बस ऑटोमॅटीक ती वयल्यान देंवली आनी सकयल ही तेज्या बसी फाटल्यान ही आसली तेज्या फाटल्यान स्विफ्ट आसली. सो ती देंवन सगळ्यांक मारीत फुडें येवन हांगासर उरल्या गाडी. सो आमी रिक्वेस्ट केल्ले बस स्टँडार की त्यो व्हडल्यो ज्यो गाडयो आसा बसी त्यो बस स्टँडार पार्क करच्यो म्हणून. हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की तांकां पार्किंग बस स्टँडार दिवचें म्हणून. अशें थंय वाट सावन बसी उब्यो आसता कळ्ळें, मेन रोडार आसता खंय आसता. आयज बरें कोण ना, 2 व्हिलर वालो कोण ना म्हणून जिवीत हानी टळ्ळी. असो इतलो भयानक डॅमेज जाला. सकाळच्या टायमार हांगासर एकदम कोण नासलो त्या कारणान व्हडलेशें कांय जावंक ना.
विठ्ठलापूर कारापूर गणेशोत्सव मंडळान अंदू भौशीक गणपती कडेन रामभक्त हनुमानाचेर आदारीत हलतो देखावो केला. कुंभारजुंवेचे चित्रकार प्रदीप परब हाणें हो देखावो केला. गणपती कडेन आकर्षक सजावटूय केले. गणपती तशेंच सजावट आनी देखावो पळोवपाक गणेश भक्त गर्दी करतात. ही 23 वर्सां यंदा तो आम्ही उत्सव साजरो करतात गणपतीचो. आणि यंदा आम्ही जे चित्र आम्ही केल्ले सार्वजनीक गणपतीच्या फुड्यान ते आम्ही पुराण काळापासून जे आमचे देवांची जी कथा आहा त्याच्या आधारीत आम्ही कित्येक वर्सां हांगासर देखावे आम्ही सादर करतात. आणि त्या खातीर हांगासर भरमसाट हांगासर लोक आमचे जे भक्तगण आसा ते संबंध गांवचे कारापूरच्या क्षेत्रांतले भायले आमचे गोंयचे लोक हांगा बरेचशे लोक हांगा येतात देवाच्या दर्शनाक पांया पडटात. त्याच्या खातीर आम्ही त्यांचे मनापासून सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करता. आणि जे आमचे पारंपारीक जे आमचे कार्यक्रम आसा धार्मीक सांस्कृतीक ते सगळे हांगासर कार्यक्रम वर्सान वर्सा आमी उत्तम रित्या हांगासर पार पडटात. केन्ना विसर्जन जातले? विसर्जन आमचे ह्या सार्वजनीक गणेश उत्सवाचे विसर्जन 17 तारखेक सांजेच्या 5 वेळाचेर जातले. त्या दिसा आमच्या सोडत दुकानाचे आमचे निकालूय जाता आणि आमकां त्या दिसा सगळ्यांचे मदत आमच्या गांवच्या लोकांची मेळटा आणि आमकां गणेशाची सेवा करपाक मेळटा. तेन्ना सगळ्या लोकांनी हांगासर येवन देव दर्शन घेवचें अशी आमचे सगळ्यांक विनंती आसा. म्हणजे पुराणकालीन देखावे करपाची तुमची परंपरा चालू आहा? आमचे पुराण काळाचे जे देखावे आसा हे परंपरा आमची आसा पयलीं पासून. जी हिंदू धर्माचे आमचे जे कथा कथन जे केल्ले आहा पयलीं तेंचे आमी हांगासर आधारीत हांगासर आमी हे देखावे लोकांक दाखयता. कुडबोना 44 वापराविणे आशिल्ल्यो बोटी काडपाचे आदेश पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान दिल्यात. मुखेलमंत्र्यान कुडबोना जेटीचेर पळोवणी केल्या उपरांत दिल्ल्या निर्देशा वयल्यान पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान महत्वाची बसका घेतली. आतां मेरेन 172 जाणांक कोलराची लागण जालेली आसा. हळशिकावण्या परिस्थितीत पातळपी कोलराची लागवण नियंत्रणात हाडपाक खर यत्न चालू आशिल्ल्याचे तज्ञ दोतोर उत्कर्ष बेतोडकरान सांगले. मुखेलमंत्र्यान कुडबोना जेटीचेर पातळपी डायरिया कॉलरा दुयेंसाच्या फाटभुंयेर पळोवणी केल्या उपरांत दिल्ल्या निर्देशा वयल्यान पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान जिल्लो अधिकारी, पुलीस अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ GSIDC हांच्या वांगडा बसका घेतली. कुडबोना वापराविणे आशिल्ल्यो बोटी काडपाचे आदेश दिल्यात. तशेंच वापराविणे आशिल्ल्या बोटींची फायन 5,000 वयल्यान वाडून 1 लाख करपाचे नुस्तेमारी खात्यान सुचयल्ल्याचे मंत्री आलेक्स सिक्वेरान सांगले. So I have, as the Chief Minister yesterday said, it is going to be the responsibility of the boat owners to provide facilities to using of toilets, to ensure that their workers use the Sulabh toilets. To me, I get the impression that the workers are not using the Sulabh toilets because they have to pay for the use. The associations were here, some representatives of the association were here. In principle, they have agreed that they would provide, they would pay for usage of these toilets of their employees. Their only request was that we should negotiate, if we could negotiate the rates that Sulabh toilet is charging, but they expressed their willingness to pay for it. As far as vessels that are parked there, we have decided that Fisheries Department will, at the moment, is charging 5,000 rupees as parking fees
for these vessels. It is agreed by, and I'm happy to say it is a proposal from the association. It has not come from us, that this 5,000 should be increased to 1 lakh per month if you park your vessel. हेल्थ डिपार्टमेंट वाडली प्रायमरी हेल्थ ते दोतोर प्लस आमचे चिंचणी हेल्थ दोतोरान प्लस आमचे सावगड तेमी जाय तितले ह्या टायमार हेल्प केला जाता तितले कंट्रोल करपाक जाय तितले टेस्टिंगाय तेमी केले. सो आतां कितें जाता बोटीचे कितें जाता ते केसीस तेमी मुखार हाडपा जाय. एक एक फावटी कितें पळय घेवन येना थिंगा भितर रावले जाल्यार ते आनीक वाडपाक शकता. सो आमी मागताय ह्यो केसीस आहाय त्यो जाता तितल्यो बेगीन आमचे ऑफिसर गव्हर्मेंट ऑफिसर तेंचे बरें घेवन येवचें म्हणून. आता मेरेन 172 जाणांक कॉलराची लागण जाल्ली आसा आणि हे दुयेंस हेरांक पातळचें न्हय ह्या खातीर तांकां खासा उपचार दिवप चालू आसा. तशेंच दुयेंतींच्या वॉर्डाची नितळसाण दिसाक 6 फावटी वाडयल्ल्याचे तज्ञ दोतोर उत्कर्श बेतोडकरान सांगले. हळशिकेक लागून पातळपी कॉलराची परिस्थिती नियंत्रणात हाडपाचे यत्न चालू आशिल्ल्याचे तज्ञ दोतोर उत्कर्ष बेतोडकरान सांगले. 172 is total from Mobur as well as from Katwan Jetty, both the places. Now there are a lot of people who have taken treatment and they have they are not admitted, non-admitted patients also. Like even as of today, there are almost 33 patients who are taking treatment and they are there on the we will have to wait for at least a week more. Okay, all the number of cases are going down, but then under control, we will wait because what happens, these are trawlers. So आता जे ट्रॉलर्सचे एफेक्ट जाला ते जर लोक बरे जाल्या आणि सडनली आनी थोडे ट्रॉलर्सर एफेक्ट जावपाक लागल्यार परत केसीस माइट गो अप. केसीस हॅव कम डाउन. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.